लोकांची भलायकी निंबून आशिल्ल्या दिवचलच्या सामाजिक भलायकी केंद्राची भलायकीच सामकी इबाडिल्ली आसा। ह्या भलायकी केंद्रात मुखेल सुविधांचो उणाव आसा। पूर्ण वेळ वैजकी अधिकारी ना, तशेंच दोतोर आनी नर्सींची कमतरता आशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल जातात। दिवचलच्या सामाजिक भलायकी केंद्राचेर दिवचल तालुक्यातल्या चडशा वाठारांतल्या लोकांची भलायकी निंबून आसा। मात सुसज्ज इमारत आसून लेगीत ह्या केंद्रात मुखेल सुविधांचो उणाव आसा। देखून तपासणी आणि उपचारा खातीर येवपी दुयेंतींचे हाल जातात। दुयेंतींक तिश्ठ रावचें पडटा। हे विशीं सरकारान लक्ष घालून ह्या भलायकी केंद्रात फावो त्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी दुयेंती आनी तांच्या घरच्यांची मागणी आसा। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाले तशी जी फॅसिलिटीज जावंक जाय तशी जावंक ना। जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसली तेच्या पेक्षा कमी जाल्या। नर्सीज जर पळयशीत 2 नर्सी आसा आनी ते 2 नर्सी बाबडे लेडीज वार्ड पळयता, जनरल वार्ड पळयता आनी जे बाकी हांगा वार्ड आसा कॅज्युअलिटी आहा ते पळयता। आनी बाकी हांगा तुमी पळयशीत पावसाचो सिजन आसा, एक्सिडेंट जाता, कितें इन्सिडंट घडटा जाल्यार हांगा फ्रॅक्चर कोण जालो जाल्यार 4:30 नंतर हांगा एक्सरे टायम ना। आनी जे अल्ट्रासावंड आसा ते टेक्निशियन डॉक्टर ना। जे डॉक्टर आसात ते स्टाफ आसा ते बाबडे आपल्या सारखे काम करता। डायलिसीस सुद्धा युनिट आसा पळय एक तराची बेस्ट चलता। तुमी जर पयशी साखळी आसूं वाडपे आसूं ते दोळ्यांचें सुद्धा ऑपरेशन आसा। हांगा येदी व्हडली बिल्डींग आसून इतले बेड आसा सगळें कितें आसा पण ते आय स्पेशलिस्ट आय चेकअप करपाक डॉक्टर आसा पण ऑपरेशन हांगा जायना। ते जावपाक जाय न्हू। लोकांक आतां म्हाका एक सांगा कितलीशींच वर्सां जालीं हांगा हांवें रिक्वेस्ट करता आमचो CM जो आसा तशेंच आमचो हेल्थ मिनिस्टर तेंच्यानी हांगा एकदां विजीट करपाची। पयले हांगा ड्रेसिंग करून घेता टायम एकूच सिस्टर आहा तितको स्टाफ आहा तो मागो ना एकूच सिस्टर बडी आनी कालची आधी आयजूय आहा ड्रेसिंग करून गेल्यार पण हांगा स्टाफ कमी आहा। लोक येता आनी हांगा रावता इमर्जन्सी केसी येता उलट तो ते गॅसीचे वाफेचे मनीस एकच कडेन सगळें आहा। एकूच खाड आहा तिथं 2 गाडी एक वाफेची येता ड्रेसिंग आनी इमर्जन्सी केसी खंयसर धरपाची ती मागीर आमी उरले ना तितून। हो पॅरालायज पेशंट आतां आमकां वरां आसतालें हांगा हेका हाडटा जे डायलिसीस करपाक हाडटा। तेज्या पयलीं लास्ट टायम एकदां असोच पावसान विशय जाल्लो की लिफ्ट चलनासली सो हांवें ताबडतोब आमदाराक फोन केलो गोंयाच्या तेणी हांगा ताबडतोब फोन करून त्या टायमार तेणी एडजस्ट करून लिफ्ट चालू करून दिली। तेज्या भायर आतां कंटिन्युअसली आमकां प्रॉब्लम फेस कितें करचो पडटा जेन्ना लायट नासता तेन्ना हेंची लिफ्ट काम करिना। लिफ्ट ना जाल्यार एका पॅरालायज पेशंट हेका हांव इतली सांबाळा पूण सेकंड फ्लोरार कसो व्हरतलो तुका ते म्हणटलें तूं आमच्या कडेन व्हिलचॅर आहा आपण तो म्हणटा आपण इतली आपली कंडिशन ना की आपण व्हिलचॅरार बसना म्हणटा। पण जनरेटर आसता न्हू जनरेटर आहा पण तो लोड घेयना वेगळी व्हडले लिफ्ट जनरेटर लोड घेयना। सर्जिकल बारीक ऑपरेशना खातीर आमकां म्हापसा धांवचें पडटा आनी थंय धांवचें पडटा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।